काणकोणा आनीक नव्यो कदंबा घालचे ना म्हूण येरादारी मंत्री सुदिनान खंय काणकोणच्या बसवाल्यांक 3 वर्सां फाटीं सांगिल्लें. जाग्यार आज गाडी चलता आमच्यो कांय म्हणल्यार 45 गाडी चलता आनी सगळ्यो 5-5 मिनटांनीच गाडी चलता. तितून भितर एक 2-3 वर्सां फाटीं हेणी जबरदस्तीन क्लशा गाडी घातल्यो, एक 2-4 गाडयो. तेन्ना आमी खूब आवाज उठयलो आनी म्हणलें की आमकां आनी गाडी नाका, की आमकांच पॅसेंजर जायना, क्लच जाता. तेन्ना तेणें आमकां एक आश्वासन दिल्लें की डवलेकर आल्या बंगल्याचेर आमी एक मिटींग घेतली आनी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की, आनी तेन्ना डायरेक्टर आसलो. कोणें आश्वासन दिल्लें, डायरेक्टरान काय मिनिस्टर? डायरेक्टरान आमकां आश्वासन दिल्लें. तशेंच सुदीन डवलेकर जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की आनी काणकोणा गाडयो आपूण घालपाना म्हणून, ह्यो ज्यो घालता त्यो तुमी मातशी एडजस्ट करून घेया म्हणून. आनी आमी तेंचें आयकून ओगी रावले. आज कम से कम 3 ते 4 वर्सां येयली आनी आज हे सडनली आमी परतून ही गाडी स्टार्ट करपाक हाडला विदावट आमकां इन्फॉर्मेशन. आयज गोंयान प्रायवेट बसी 2500 सुमार चलता आनी कदंबा चलता फक्त 500 गाडयो. कितें तर डिसिजन घेता ट्रान्सपोर्टा बद्दल तेन्ना तेणी पयलीं आमकांय विश्वासान घेवपा जाय. एक काणकोणा येवन तेणी एक स्क्रिप्शन करपा जाय की काणकोणा कितली गाडी चलता आनी खंयच्या टायमाचेर पॅसेंजर खरें पॅसेंजरांक गरज आसा काय कितें ते कांयच विचार करनासतना डायरेक्ट हाडटा आनी गाडी स्टार्ट करता आनी हेजो इफेक्ट आमचेर जाला. आमकां कर्नाटकाचे बसींचेर खंय कोणाचोच धरबान ना, ते लोकल पॅसेंजरूय ओडटात. आतां कर्नाटका एसटी, कर्नाटकाच्यो एसटी आतां 5-5 मिनट तोय तश्योच घातला, 5-5 मिनटांनी घातला. तेका कोणूच विचारना. कदंबान एक्चुली तेजेर एक्शन घेवपा जाय आसलें. बाबा कितल्यो गाडी एसटी गोंया येता, आमची कितली कदंबा भायर वयता तेजेर कांय स्टडी ना. कदंबा सगळे येता, सगळे लोकल स्टॉप घेता. कदंबा जेन्ना लोकल स्टॉप घेता तेन्ना आमकां इतलो इफेक्ट जाता, आमकां पॅसेंजरच जायना, आमी हाली घेवन एसटी लोकल स्टॉप सगळीं घेता. आतां समज काणकोण एक स्टॉप घेतले तो 4 रस्त्यार स्टॉप घेता, चिंचिणी जंक्शनार स्टॉप घेता. आतां नवीन गाडी घातली जाल्यार आमी जगप कशें? आमकां पळय, आमकां सद्या आमी लॉस. आमी बेश्टे फक्त ते चलयता ते नांवा खातीर चलयता गाडयो. नवी कदंबा घालूंक खंय हरकत ना, मात वराल पयलींचोच दिवपाचो. पयलींची खंयची रूट आहा बाबा, ती रिप्लेस करा. वाला रूट ही घाल आनी ती काड. एक 4 गाडी काणकोण टू पणजी घालात म्हणटा तुमी, पूण दुसरी रूट पयली आसा, रूट आसा. एसी गाडी घाला, हीच गाडी घाल, एसी गाडी घाल, कांयच ना. पयली टायमिंगाचेर पयली टायमिंगाचेर नवो टायमिंग मेळपा ना. बस स्टँडा वेल्या गटारा वेले ग्रिल्स मोडल्यात. सारके करपाचे सोडून थंय चिरो लावन दवरला. असल्यो बारीक सारीक गजाली खंय पयली जाग्यार घालच्यो. चिऱ्या बदलला दवरलाय जावं ते लोकल ऑर्डर एक सांगताय पळय न्हू, ते फ्लॅग लावन दवरला. तो फ्लॅग लायला तो किती जावपाक शकता हितू गाडी स्लीप जाली जाल्यार? गाडी परफॉर्मन्स जातली तुझ्या गाडी सोड, गाडी पडतले काडपाक शकता. कोणाचो पांय भितर वचून मोडलो तेतून चलतना, तो पांय परत आसलो तसो फिट करून जावचो ना. तेच खातीर तुम्ही इन्फॉर्म करून सुद्दां कांय एक्शन जायना. आनी पर डे आमी एक गाडयेच्या 30 रुपया टोल दिताय आनी हिंगा 50 गाडी येताय वयताय. 50 गाडी तेच पयशे दिले जाल्यार पळय. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.